बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्यांची जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी प्राजीत काळाच्या 5व्या बुधवारा आसां. आयची देवस्तुती आमकां पातकाचे गुलाम जावन जियोवच्या बदलाक देवाचो मोग करून नितळ निर्मोळ जिणी जियेवन देवाचें खरी स्वातंत्र्य भुरगीं जावंक आपोवणें दिता. तर क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी हर एकलीं देवाचीं भुरगीं कशें जियेवया, नितळ निर्मोळ जिणी जियेवया, पातका विणें आमी जियेवन देवाचीं आशिर्वादां जोडून घेवया. हे पवित्र मिसाळें बलिदान फावो बरी भेटोवच्याक आमचीं पातकां उडासा काडया आनी सर्विस्परा देवातांव काकूळ तशेंच बक्षांनी मागया. हांव पातके सर पदवीधरा देवाम आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोहोड अपराध. ह्या पासत भगवदांस आमकां मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिबिताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या दयाळा बापा, प्राजीत करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान भर. भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय तर आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. नेबुकदनेझरान तांकां म्हळें, शाद्राक, मेशाक, आबेदनेगो,
तुम्ही म्हज्या देवांची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेले भांगाराचे मुर्तीचे आराधन करिनात हें खरें. आतां तुत्तुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नरेसो, सारंगीसो, विण्यासो, सनयेसो आनी इतर सगळ्या वजंत्राचो आवाज आयकतल्या तेन्ना धरणेर सरपटून हांवें उबारलेले मुर्तीचे आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतले निवारूंक जाय? शद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली. नेबुकदनेझरा हाचे विशयान आमी तुका जाप दिवची गरज ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आगट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूंक. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हें तूं जाणा जा. आमी तुज्या देवांची सेवा करचें ना आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचे आराधन करचें ना. ही उतरां आयकून नेबुकदनेझराक, शद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की ताचो चेहरो बदल्लो. ते आगटे सदां तापयतले त्या प्रास 7 फावटी चड तापोवंक ताणें लायले. आनी शद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आगट्यान उडोवंक ताणें आपल्या सैन्यांतल्या थोड्या घट्ट मानायांक आज्ञा दिली. ते गायन करतले तें आयकून आनी ते जिवंत आसात तें पळोवन नेबुकदनेझर राय ताटक जालो आनी तो वेगवेगळी उठलो. ताणें आपल्या मंत्रींक म्हळें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडयलेले न्ही? तांणी रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हळें, पूण म्हाका 6 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथो देवाच्या पुता बरी दिसता. नेबुकदनेझरान म्हळें, शद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हांचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुतांक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारले, कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायांची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपलोच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुझे महिमे बरीत पवित्र नांव. भोव मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा तुझ्या महिमेच्या पवित्र मंदिरान. भोव मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुझ्या राजवडखयेच्या पाटार बसलेल्या. भोव मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबाचेर बसून पातळी पर्यंत दीस लायतल्या. भोव मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळेर निवास करतल्या. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. वंदन
बरे आनी उदार खालसान उतार आयकून ते सांबाळतात आनी आपले तिरासणेन फळ दितात ती बागी. वंदन तुका क्रिस्ता, मैले बरी प्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैले बरी प्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. आपणाक सतमानतेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेसीस जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. ताणें ताका जाप दिली, आमी अब्राहमाच्या संततीचे, कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना. तर आमकां सुटका मेळ्ळेली म्हूण तूं कशें म्हणटाय? ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण पातक आदारता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम हे कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय, पोत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पोत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. तुमी अब्राहमाची संतत म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगनात. देखून तुमी म्हाका जिबेशी मारूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापाच्या सदरे मुखार देखलां थंयच हांव उलयतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापा तावन आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका जाप दिली, आमचो बाप अब्राहम. जेजून तांकां सांगलें, तुमी अब्राहमाचीं भुरगीं वय जाल्यार अब्राहमान केल्ल्या बरी तुमी करतले आसल्यात. पूण देवातावन आयकल्लें 7 हांवें तुमकां सांगलां देखून म्हाका तुमी जिबेची मारूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना, पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात. तांणी देखून जेजूक जाप दिली, आमी व्यभिचाराक जाल्ले न्हय, आमकां आसा एकलोच बाप तो देव. जेजून तांकां सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात. कित्याक हांव देवातावनूच भायर सरलां आनी आयलां. म्हजेच तकीनच हांव येवंक ना, बागार ताणें म्हाका धाडलां. देवाचें उतर हें. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पातक आमी आदारता आसतना पातकाचे गुलाम जाता. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून नितळ निर्मळ जीण जियेत आसतना आमी देवाची खरी स्वतंत्र भुरगीं जाता म्हणटा आयची देवस्तुती. आयचें पयलें वाचप दानियेल प्रवादीच्या त्या पुस्तकांत हांव काडलां. इस्रायल पोरसा बाबिलोनाच्या बंदड्यांत आसलेल्या वेळार नेबुखडनेझार तांचो राय आनी हांगासर ते थेग जुदेव शद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांगा तेगांक खाण घेवन नेबुखडनेझार म्हणटा, तुमी अन्य देवाची पुजा करी जाय, म्हणजे म्हज्या देवाची तुमी पुजा करी जाय. हांवें एक भांगराची मुर्ती केल्या, ताका तुमी नमस्कार करी जाय, ताची तुमी पुजा करी जाय, ताका तुमी आराधन करी जाय. ना जाल्यार हांव तुमकां जिबेशी मारतलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर खऱ्या देवाचो पाटलाव करचो वा मरण आपणावचें विसोवन. आनी हांगासर तिगी जाण जुदेव ते धैर्यान भरतात आनी आपणाक सर्वेस्पोर देव अब्राहमाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो आमचो रचणार तो आमकां राखतलो म्हणल्यार बरवशान धैर्यान ते मुखार येतात आनी रायाक म्हणटात, आमी तुमच्या देवाक नमस्कार करिना, तुमच्या देवाक आमी आराधन करिना. आनी ह्या वेळार तिगी जाण शद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां तेगांयकी उज्याच्या त्या अकट्यान घालतात. आनी ह्या वेळार अजापूस घडटा.
थंयसर देवाचो दूत तांकां येवन ह्या तेगाय तरणाट्यांक राखता आनी सांबाळटा. पळय मोगाच्या भावना आनी भयणाच्या बांजेलांत इंच आमकां आयकूंक मेळटा. पातक आमकां नाश करता, पूण देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग नितळ निर्मूळचिणी आमकां सांबाळता आनी आमकां जिबेत दिता. तर ह्या पवित्र मिसाळ बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आज आमी मागया देवाचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करूंक, नितळ निर्मूळ जिणी जियोंक, पातक सांडून त्याच खऱ्या देवाचो आमी मोग करून देवाचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करूंक तो आमकां आधार आनी कृपा दिवन दिवन मागया. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उंडो आनी वायधार बेदिशी आयल्या, दिनवाशी काळजां त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणी जावं दिता, स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. बापा तुज्या पुतान आमच्या तारुकान, आपणाकच पेटयलो कुर्साचेर मोरो. जेजू सांगाता आज आमकांच पेटयता, ताच्या बलिदानान वांटेली जाता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. मोगाचें मुझें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदाराध्य बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेमके पयसेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा वो यज्ञ तुजे मुखार पावूं, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी तो समर्पूंचो म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घाल्याय. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळो म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मोनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोड संतोशान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सान वर्स वो कुरपेचो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळ्या उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मोन रचताय. जेजूच्या जिबिताची वर्ती घडीता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिबीत मेळ्ळां. तांचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर बुदळ बरा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवा
बापा खरंच तूं पवित्र आनी तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो ताणें आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातस ताणें खालस घेतली तुका नोब्यान दिन वाचलो ती ताणें आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबर्तस घुट परगटुया सोम्या जेजू आमी होऊन डोकाता आनी एकाच इतले पियेता तितले पावटी तूं वैभावाने सर आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा जेराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवोस दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगाती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत बेदार बापा सर वंदन आनी भयभाव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सर्वोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां थाळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तुकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उतरेक तेल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोय आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन आतां आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची कापलूत कर. आमची कापलूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची कापलूत कर. आमची कापलूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेसू क्रिस्त देवाची सळी आनी ह्या संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें आमचे भितरचे म्हाका वना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्यारिकान सर्गीचे पोषाणक मी जिणेचे दैवी तांकां मोगान टावजे दी सोम्या देणे तुजे. जिविता सोडो तुमकां विदा सासणी जिविता तुमकां आपयता. जिविता सोडो तुमकां विदा सासणी जिविता तुमकां आपयता. घेया गया अमर सया सर्गीचे मना कांदा दोसया. प्रार्थुयम. मोगाळा बापा तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमच्या पिढे सत म्यांक आनी कुडीक भलायकी दी. आमच्या काळजांतली सरकोटेपणां काडून ती निर्मळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्याकाल सदां सांबाळ. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. वेता वेता सोमिया